सुदेला सोडवणे सोधी सुदेला जेसू आयला जेसू आयला सोडवंत जेसू आयला धी सुदेला सोडवणे सोधी सुदेला जेसू आयला सोडवंत जेसू आयला हालेलुया 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 हालेलुया. मुगेच्या भाव भयणीनो बोवा परबायताराना नव्या वर्साक मेट आमी तेंकता आसतना देवाक अर्घ दिवया. आभार मानया मरियमाच्या वर्त्या मजतीन हो दीस आमकां देवान दिला तो आमी संभ्रमया. अर्घ जावन पवित्र रचनावी मिसेचे बलिदान माया मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी संभ्रमया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. जेजू ख्रिस्तान म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कुटुंबाच्या स्पिरितान आज आमी एक जाल्या. नव्या वर्साक आज आमी मेट तेंकला. बरी माय आमची आवय आमकां त्याच देवान दिल्ली. ती आवय आमच्या संगत आसून खालतेपणान आनी बळेपणान आमचे जिवन जियोंक आमकां आज आपण दिता. मोरयेचें खालतेपण सदांच आमच्या जिवनांत आमी जियेत आसतना आमी तिचे बरी जावच्याक आमी वर्त्या तरान देवाक मानवा सारकी जिणी जियोवच्याक देवान आमकां दिलें. आपण आमी घेवया सोमेच्या वर्त्या आदारान बरया. आणि आयचो दीस पयले मेट आमी ताका तेंकताना आमच्या जिवनांत जायते बरेंपण जावं दी म्हूण आमी मागया. आमचें तें आसलें सगळी उणेपण वळखून घेवन वर्साच्या पयल्या दिसा सर बरेंपण आमी आशेवन आमची पातकां वळखून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत दुसरून वायट आदर आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदता देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत तुझे बजीची सोम्या काकूत तुझे बजीची आमी सगळीं पातकी चिंतनान उतरान कन्यान सोम्या काकूत तुझे बजीची क्रिस्ता काकूत तुझे बजीची क्रिस्ता काकूत तुझे बजीची आमी सगळीं पातकी चिंतनान उतरान कन्यान क्रिस्ता काकूत तुझे बजीची सोम्या काकूत तुझे बजीची सोम्या काकूत तुझे बजीची आमी सगळीं पातकी चिंतनान उतरान कन्यान सोम्या काकूत
गरजेची. महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारात. महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारात. संसार दिसानी रात तुझी स्तुती करता. तू आमचो दिरबर वसो आता आणि सदा. महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारात. महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारात. तू आमकां वाट दाखय तुझ्या भुरग्यांक पळय. पातकान पडोंक दिनाका खुरपेन आमकां सांबाळ. महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारात. महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारात. सर आमच्या कुटुंबा बसत आज मागया कुटुंबाचें बरेंपण आमी लेखून वर्साच्या पयल्या दिसा सर आमच्या कुटुंबा सोम्याच्या हातान आनी मरियमाच्या हातान दिवया. प्रार्थया. सर पददार आमच्या मोगळा बापांक तुज्या वर्ता जिवितांत आमकां भागीदार केलाय. मरी माय देवाची माता जावन आनी आमची माता जावन तुवें आमकां दिल्ल्याक आमी आभार मानता. वर्साचो पयलो दीस आज आमी संभ्रमता तुज्या मोगांत आनी तुज्या वर्ता एकवटान सदां जियोंक आमकां पावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या देव पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कर देव तुजे पवित्र आत्म्याच्या जगपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. काणान पुस्तकांतलें वाचप. सुरेस्पुरान मोइजेक म्हळें, आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सुरेस्पूर तुका आशिर्वाद दिवंक आनी तुका सांबाळूंक. सुरेस्पूर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पांकोवंक आनी तुजी दया करूंक. सर्वेस्पूर आपले मुखामळ तुका दाखोवंक आनी तुका शांती दिवंक. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलींताचेर हुलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलों. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. जातो कुर्बान देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. जातो कुर्बान देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. जातो कुर्बान देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. तुज्या परसडीक मुखामळाची तिश्ट आमचेर पांको. ह्या वरवीं आख्या संवसारांत तुजी खुशी कळीत जावं. सर राष्ट्रां तुजी सोडवण वळखून घेवं.
जातो कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. देवा सजनांगा तुका वाखाणू, सर्वराष्ट्र तुझी स्तुती करू. तू तांची राजवटकी न्यायनीती प्रमाणे राखताय. देशाभासांच्या लोकांक शाबितायेन सलयताय. जातो कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. जातो कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. दुसरे वाचप. बागयोन पावलून गालासीकारांक बरयलोली चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, पूण नेमलोलो काल बरलो तेदना देवान आपल्याच पुताक धाडलो. हो पूत एके बायले तावन जल्मून आयलो आनी समूर्तिकाल तो जियेलो. समूर्तिकाल जियेतोल्यांक सुटका घेवन दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे पासत देवान ताका धाडलो. आनी आतां आबा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आपणा तावन धाडून आमच्या काळजांनी घाला. हें तुमी ताची भुरगीं म्हूण दाखोवन दिता. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय, तूं पूत म्हणटूच देवान आपल्या भुरग्यांक दवरलोलें दायज तुजें. देवाचे उतर हे. देवाचो उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. आदी मागा पोतून आणि सबातरांनी प्रवाद्या मुखांतर ती पूर्वजा लागीं उलयलो. पूण त्या शेवटाच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसू. साम लुका म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. गोवळी दावे वसोन मोरयेक झुजेक आणि कवणेंत निदायलेल्या बाळकाक तांणी देखलें. बाळकाक पळयतच ताचे विशयांत देवदूतान सांगले सकट तांकां समजलें आनी गोवळी सांगताले ते आयकले सकडां अजाप पावली. पूण मोरी ह्यो संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरून त्यो आठयतली. शेकी गोवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पसत देवाचे महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळें देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडिल्लें. बाळकाक 8वो दीस भरतस ताका सुनात करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. तें नांव तो गर्भी समोवच्या आदींच देवदूतान दिल्लें.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. पहिले बो अपुरबाईची परब आज मगाच्या भाव बहिणीनो, देव माता आमची आणि देवाची आवय. आणि परब आमी आचरण करता आसतना आमकां देवान दिल्ले पहिले वर्साचे पयलो दीस आज आमी संभ्रम्या आणि मरियमाय सांगता हो दीस आमी करसुया. ह्या दिसाक एक वर्ती प्रामुख्यता दिवंक कारण इतलेंच कॅथोलिक आणि ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांव मात्र मरियेक देवाची माता म्हूण वळखताले. उरिल्ले देवाची माता म्हूण ते वळखनातले. ते म्हणटात ती एक सामान्य आवय जावन जल्मली. मनशा सैमांत आयल्या जेजूची आवय. केन्ना जेजू त्या कुर्सार मरण पावलो ताचे उपरांत त्या आवयक कांयच प्रामुख्यता ना. आणि कॉन्स्टँटिनोपलचो पात्रियार्क नेस्टोरियस म्हणलो हे ओपोवंक तयार नासलो ती देवाची माता म्हणून. आणि ती देवाची माता न्हय, ती फकत जेजूची आवय म्हूण तो वळखत आसतना आमी पळयलें जाल्यार ही देवाची माता म्हूण तिका आपयलें मनशान न्हय. तिका देवाची माता म्हूण पयलें कोणें आपयलें म्हूण आमी पळोवया. लुकास एवांजल चॅप्टर 1 वर्स 39 to 44 आनी तुमी पळयलें जाल्यार आमकां वाचूंक बो आपुरबायतारा मेळटा. बडव्यान दिल्लो तो संदेश मरियमायक, तुजी साकी भयण एलिझाबेथ 6 म्हयन्याची गुरवार आसा. आणि एलिझाबेथ धांवता मरी धांवतावी एलिझाबेथच्या घराक. आणि एलिझाबेथच्या घरांत ती पावता आसतना एलिझाबेथ तिका मेळटा आणि एलिझाबेथीच्या कुशीन आसलो तो बाळ उडी मारता संतोषान. आणि ह्या वेळा एलिझाबेथान म्हणलें उतरां ही जावन आसात, देवाच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें हें वर्तें भाग म्हाका खंय तोन लाभलें. तर देवाच्या मातेन हे म्हज्या लागीं येवचें भाग म्हाका कोणें दिलें म्हणलो एक अर्थ थंय समजता. आणि एलिझाबेथेन देवाची माता म्हूण मरियेक आपोवणें दिलें. आणि तें नांव आजुनूय उरलां. तर एलिझाबेथेन आपयल्ल्या खातीर न्हय, एलिझाबेथ तेदाळच ती प्रायेन वाजली म्हूण तिका लेखलें. पूण देवाची महान कार्यां तिच्या तावन जाल्लीं. देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, अशें आसता एलिझाबेथेन मरियेक देवाची माता म्हूण आपयल्लें पयलें न्हय. ताच्या पयलें तिका तिच्या जाणवयेक घाल्लें पवित्र आत्म्यान. देवाचो दूत तिचेर आयिल्लो, पवित्र आत्मा तिचे वयर येवन त्या उतरां मारिपात ती उलयली. लुकास एवांजल चॅप्टर 1 वर्स 41 तुमी पळयलें जाल्यार थंय आमकां मेळटा पवित्र आत्मा एलिझाबेथ देवुल्लो. आणि एलिझाबेथ देवुल्लो पवित्र आत्म्याच्या द्वारी तिणें म्हळें देवाची माता. पूण पवित्र आत्म्याक धाडिल्लो कोणें? तेच देवान तो देवदूत पवित्र आत्मा मारपात तिचेर येवन देवुल्लो. तर पयलें आपयलें जावन आसा मरियेक देवाची माता म्हणून देवानच. तर आमी न्हय, मनशान त्या भशेन जायते तर्क करयेत, पूण देवाची माता म्हूण आपयलें. देवान पवित्र आत्म्याच्या द्वारी एलिझाबेथेक सांगून एलिझाबेथीन उद्गारलीं ती उतरां. तर आमी सर्व आज मरियेक देवाची माता म्हणून वळखून घेत आसतना कित्याक ती देवाची माता? ती देवाची माता तिणें ह्या संवसाराक सोडवणदाराक येवच्याक आपलो गर्भ दिल्लो मात्र न्हय, तेजें पालन पोशण करून आपुरबायतरान साल्वासांवाच्या त्या मिसावांत ताचे सांगता ती वांटेली जाली. साल्वासांव येवचें जेजू क्रिस्त जावन, पूण वांटेलीपण मरियेन घेतिल्लें जावन आसा. त्या देखून मरियेचे श्रेष्ठ गुण जावन आसात हरांच्या गरजांक पावचें. आणि प्रत्येक तर मरियेच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार आज मोरी माय मागण्यांत सदांच वर्ततरान देवा लागीं एक जाल्ली.
तिचे जीवन तशें असलें. हाच्या वाचपान तुमी पळयतात जो लुकाच्या वांजलांत कितें म्हणटा, सर वस्तू ती आपल्या काळजान दवरून जागयताली आनी तें जावन आसा तिच्या मागण्याचो फळ. कितेंय जावन दी, कितेंय घडोवन दी, ती खंयच्यान ती मेतें जायनासतना देवा लागीं आपलें संभाशण दवरताली. दुसरें आमी पळयलें जाल्यार तिच्या वर्त्या मुखामळाचो तो प्रकाश, शेगुणांनी भरलेलें तिचें जिवन. निरंतर जेजूच्या वर्त्या संबंधान ती आसली. तिच्या गर्भांत आसतना जावं दी, तो जनी जाल्ले उपरांत जावं दी, आनी ताच्या परगट जिणयेन जावं दी, हर एका घडये मोरी माय ताचे सांगता आसनो ताचो पाटलाव करनत आसली. आनी आमी म्हणटा निरंतर क्रिस्तचे हजरपण मोरयेतें आसलें. आनी आमी पळयलें जाल्यार तिच्या सेवेचो मनोभाव इतलो वर्तगी आपूण देवाची माता जावचार आसा आनी आपणातय तसलो गर्भी समाव घडला म्हण कळोन आसोन सयत ती एलिझाबेथेक मेळच्याक धांवता आनी एलिझाबेथेच्या वर्त्या गरजांक ती पावता. आमी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाची माता मोरयेची परब आचरण केल्यार पावना. आमी तिचे अपुरबायचे शेगुणो आमच्या जिवनांत लक्ती करणं त्या प्रमाणे जियेल्या जर नव्या वर्साक आमी मेट तेंकतना मोरयेमायेच्या आदारान मात्र न्ही, देवाच्या वर्त्या कृपेन आमी बरोवन आमचें जिवन मुखार सरोवया. नवें वर्स आमकां कितें हाडटा, हर एका वर्सा तें येता. वर्साचे पयलो दीस आमी आज मोरयेमाये सांगता, जेजू सांगता, देवा सांगता करसीत आसतना आमी मागया आमचें जिवन सुपळ जावं दी. ह्या वर्सांत जुबले वर्त्या तरान आमी आचरण केल्लो आसता. संपूर्ण तरान नव्यान आमचें जिवन त्यात जुबले अशें वर्त्या संभ्रमांत आमी थंयच रावचें न्ही, तो जुबले मुखार व्हरूंक आसा आनी आमी आमचें जिवन फळाभरीत करूंक आसा. तर आमी कोणा सांगता रावच जाय, आमी रावोंक जाय त्यात ते जेजू सांगता. जेजूच्या वर्त्या मेटांक मेट दिवन आमी मुखार सरतना सोमी आमचे सांगता रावतालो आनी वर्त्या जिवितांत आमकां व्हरून पळयतालो. आमेन. सर आमी आमचो भावार्थ आतां एका निजा देवा थंय उसारुया. एकाच देवाक सतमंता सर पदेदा बापतो सर्गा आनी पृथ्वीमेचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा परवी बापा तावन तो जल्माला. देवा तावन देव उजवाड तावन उजवाड खऱ्या देव तावन उपजलो खरो देव. तो देवा तावन जल्माला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैम बसो ताचेर सोर वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसोत आनी आमचे सोडवणे बसत. सर्गात तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी अवकार मेरेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत. पोंच पिल काल ताका कुस्सा मारलो. ताणें कश्ट मरोन सोंसलें, ताका अनेके पिलो आनी पवित्र पुस्तक प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवन जालो. सर्गा चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसूब करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता ताव निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी दंड तोरी स्थापिल्ले देवसभे सतमंता पातकांच्या बक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुना जिवनपणाक आनी सजनाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, वर्साच्या पयल्या दिसा आमी विनंती करून मागया आमचे सर कुटुंबां बसत, वैयक्तीक जिवना बसत, आख्या पय सभे बसत, बाप साहेब बिसाहेब सर याजक धर्मिका सर पस्सा एक जावन खऱ्या मोगान आनी खऱ्या सक्तेन मोरयेमायेच्या वर्त्या आदारान उणेपण आसलें सगळें भरती करून आमची कुटुंबां पवित्र जावच्याक आनी सुफळ जावच्याक त्याच सोम्या लागीं आमी विनंती करून मागता आसतना बापाची वर्ती ससाय सर आमकां लाबोवन दी. बरी भलायकी हर एका भुरग्याक ह्या आख्या वर्सा लाबोवन दी म्हणून आमी मागया.
हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. Kelole picoști vaura Galtau bapai cea disa Amcea tatanto stirupa Amcea tatanto stirupa Cadlo lo rozpuncea foda Votau bapai cea disa Amce calsin soria rupan Amce calsin soria rupan Osmal dania vadana so Aude dai tu betai lolo Hensai sadas tu ka bete और बेले तुझे रोसने होस्माल दनिया वदाना सो आवडे ताई तू बेटाई लोलो हेंसाई सदा तू का बेटे और बेले तुझे रोसने. माझ्या मग छबा बहिणीनो म्हणजे आणि तुमचे बलिदान सर पदता त्या बापा मानतात असले जामणो मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्यानी अख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पो देव मानून घेऊ. सर्वेस्परा मगाळा बापा आयच्या दिसा तुवें आमकां यालतरी समयलाय प्रत्येक तरान तुज्या वर्त्या जिवितान आमी वांटेली जाता आसतना ह्या वर्साच्या पयल्या दिसा एक नितळ निर्मळ काणीक जाम का निर्मी ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसू आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आणि सष्णाच्या देवा सर कळे आणि सतय आमी तुका देन वासोंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो तुझ्या जनेत पुताक त्या मरये मारिपात ह्या संवसारान वत्या सल्वासाचें योजन तुवें जारी केलें आणि त्याच आवयन ताचें पोशण करून आमकां नवें जीवन दिलें. त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीन दळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार. Hosanna, Hosanna, Hosanna tuka un sergi. Hosanna, Hosanna, Hosanna tuka un sergi. Somia tuka wakanta, kansantau nargadita. Sarva mi tuka nawata. Hosanna tuka un sergi. Gesù, Gesù, Gesù devace शेळये. Gesù, Gesù, Gesù devace शेळये. Somia tuka wakanta, kansantau nargadita. सर्वा मी तुका नावाता जेजू देवाचे शेळये. होसाना तुका उन सर्गी. बाबा खरंच तू पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून
ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सश्टी कराचे रगत. पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. What does a good burger to young? Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu जीवन झाला. हो भावार्था सोखून आमी परगटाव. जेजू नव्यान येतलो. बापाचेच्या मरणासणी पुन्हा जन्मपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूं आमकां पाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्यारी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. लियो आमच्या बगेन बापा, सर आमच्या गोळी बापा, सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत करी. तांकां आनी तुज्या इश्टगत मेल्या समेजता तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेज थंची दया कर म्हूण आमी मागता. वर्साच्या पयल्या दिसा पयले मेट आमी तेंगता आसतना बरी माये सांगता, वर्ती आवय आमची देव माता तिच्या वर्त्या शेगुणांनी आमची जिणी सोबावंक तूं आमकां पाव कर. हर एका वायटांतले आमकां निवार, बऱ्या भलायकेन आमकां सांबाळ. चड आनी चड तुज्या वर्त्या कृपेची देणी जावन तुवें आमकां रचलाय. त्याच प्रमाणे आमचें जीवन तुका समा सारकें जियोंक, तुका मेस्सो सारकें आमी चलोवंक आमकां पाव करी. ओंकार मरे देवाच्या माये संगती भगवान दोन ताणें तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस, सम पाद्रे पियो, सम आंतोनी, सम क्लारा बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे महिमा गांव आमकां पावक. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापांक सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. सुम्यान भोव मोगाची आनी अपुरबायचे प्रार्थना आमकां शिकयला ते भक्तीन सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवा. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडवंदार जेजू क्रिस्ताचें येणें परशान त्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकातांतले वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदामळेन तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपरमेन तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सोबे आसो. तुमची सोय आसूं. माया मोग असो आनी एकवट संख्येत जावन वर्साच्या पयल्या दिसा व्हडा संतोषान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी ये, संसाराचे पाप खातेले, आमची काकडूत कोर, आमची काकडूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातेले, आमची काकडूत कोर, आमची काकडूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप खातेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. वो मगच्या बाबणीनो आनी भुरग्यानो पळय आमचो जेजू त्याच मरयेच्या उदारी जल्म घेवन आम्हा सर्वांचो सोडवंदा जावन आमकां जिवीत दिल्लो वत्सू. अच्छा जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुझी वीज सदांच म्हजेर आसूं, तुजे बीन जियोंक म्हज्यान नजो. हर दीस एकच हुस्को म्हजो, कसो करूं सोम्या मोग तुजो. तुजी दिश्ट सदांच म्हजेर आसूं, तुजे बीन जियोंक म्हज्यान नजो. हर दीस एकच हुस्को म्हजो, कसो करूं सोम्या मोग तुजो. म्हज्या जिणेच्या काळखान खरा तुजा दनपाराचो सूर्यो, धर्माका पटलो तुज्या गोपा. गजाताना उसांबोळ दर्यो, तुका विसरल्यारी म्हाका विसर नाका. तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखय नाका. हांव वचकत अबल सैबासो. तुजी दिश्ट सदांच म्हजेर आसूं, तुजे बीन जियोंक म्हज्यान नजो. हर दीस एकच हुस्को म्हजो, कसो करूं सोम्या मोग तुजो. एलिझाबेथ उदकाली. देवाच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें वर्थे बागे खंय जावन म्हाका फावो जालें. प्रार्थया. सर्पदेदा आमच्या मोगळा बापांक तुज्या वर्त्या जिवितांत तुवें आमकां वांटेली केलें. तुजें मांस आनी रगत काण आनी पिवण जावन आमकां दिलें. वर्साच्या पयल्या दिसा तुजें सांगातपण सदांच आमकां दिल्लें आसता.
देवाची माता आणि आमच्या मता मरियेच्या वर्त्या जिवितान आमी बघिता जाऊच्या तिच्या बरे आमच्या जिवान शगुणाने बरोवन तुका करे सक्सी जाऊच्या आमकां निर्मी आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे असो आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मुखेच्या बाबेणेन बोवा परबाईचो नव्या वर्साचो दीस आज देवाची माता मरियेची परब आमी संभ्रमल्या. आमकां क्रिस्तांवांक दोदोडो संभ्रम ह्या संभ्रमाचे उल्हास तुमकां पाठयता. बोवा परबाईचे बागी वर्स तुमकां पावो जावं दी. मरियमाच्या जिवितांत आमी वांटेली जाता आसतना तिचे बरी जावच्याक देवाच्या वत्या सेवेंत पयले मेट आमी तेंकलां आनी उरिल्ले सगळे दीस आपुरबायचे जावं दी म्हणून हांव मागतां. वचोन येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. माय मोगाळ माय सुंदरी आदार मागता आदादी कथा वेण विचित्राद्वारी भाव माये मागता आमी. मोरये माय तू पावंका मोरये माय तू पावंका पाव तू आमका हुस्क्या कोंतीन मोरये पाव प्राता आमी. मुघल पुत्रा सोवे आमकां मरी आशीर्वाद हे आमकां जेजूच्या भोव पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद. भगेन कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.